नमस्कार. गोवा टुडे स्मिताळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. कोडार खाणेपार आयआयटी थळाव्यांचो विरोध. शेता बागायतीच्या जमनीत प्रकल्प. थळाव्यांची आंदोलनाची शिटकावणी. मुख्यमंत्री म्हणटा कोण तरी चितायता. उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक. एनडीएचो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती. दोनूय सभाघरांनी 767 खासदारांचे मतदान. बीजेडी बीआरएस अकाली अलिप्त. साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक दक्षिणेत खर विरोध. चर्चोय आड तरी काम सुरूच. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामूचो डबल ट्रॅकिंगाक तेको. कोळशाचेर खंय कंट्रोल आसतलो. धिरयो. पशु संरक्षण कायदो जितले म्हत्वाचे तितलेच बेकायदेशीर धिरयो जाता तो जागो कोणाचो, मालक कोण तेंय सोदचें. पेटा इंडियाची पुलीस मामलेदार तलाटी अधिकाऱ्यांक कार्यशाळा. प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसाच्या फाटभुंयेर 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 16 दिसांचो पखवाडा. लोकसेवेचे उपक्रम. सरकार पक्षाच्यो नितळसाण रक्तदान मोहिमो. मडगांव रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबर मेरेन तडीक. मंत्री म्हणटा काम प्लानाप्रमाण. टास्क फोर्साचो अध्यक्ष केकरे उलयलो. आणि नेपाळात जनउद्रेक. उठाव संसद. राष्ट्रपती भवन. मंत्र्याच्या घरांची नासधूस. जाळपोळ. प्रधानमंत्री ओली राजीनामो दिवन फरार. 20 माय सोंपले. लष्कर घेता ताबो. खबरो विस्तारान. कोडार खाणेपाराय थळाव्यांक आयआयटी नाका. शेता बागायतीच्या जमनीर प्रकल्प म्हणून बोवाळ. रद्द करतो ना जाल्यार आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. मुख्यमंत्री म्हणटा नाका कित्याक ती सांगची. कोण तरी लोकांक चितायता. कोमुनी दादीच्या जागेत आयआयटी हाडपाचो सरकाराचो प्रस्ताव. 14.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आयआयटीक लिजार. कोडार खांडेपार थळाव्यांचो आयआयटीक विरोध. वाठारांत बागायती आसतात. प्रकल्प रद्द करचो ना जाल्यार आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या. एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅरन. अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर. म्हणजे थंय आयआयटी येवपाक शकना. जर येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेयत रावतले. कारण आयआयटीक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. त्याच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की आयआयटी खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू हळू ते सगळे वाडीत रावतले, ते घेत रावतले. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टेनंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें फुडें कोर्स गेले ते अपर कोर्ट मागीर ते सोडून दिली. पूण थंय अजूनय कल्टिवेशन चालू आसा. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे आयआयटी जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा विरोध कित्याक ते येवन सांगचें. कोण तरी खंय लोकांक चाळोवन घालता. दिसता आयआयटी सारकेलो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना. आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी आयआयटीक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा आयआयटीक विरोध करी सारकें. कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता. म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा.
प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी स्वप्नील तारी. भारताच्या उपराष्ट्रपती खातीर वेंचणूक जाली. एनडीएचो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती. राज्यसभा आनी लोकसभा धरून 780तल्या 767 खासदारांनी मतदान केलां. एनडीएच्या राधाकृष्णनाक 452 जाल्यार सुदर्शन रेड्डीक 300 वोट पडले. बीजेडी बीआरएस अकाली दलाचे खासदार मतदान करिनासतना अलिप्त रावले. मतदानाक व्हीप नाशिल्लो. साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक दक्षिण गोंयांत खर विरोध. डायसिसन चर्चीन डबल ट्रॅकिंगाक विरोध केला. काम करूंक दिवचे ना म्हणून थळावे तेमाक. ते वटेन सरकारी यंत्रणांक हाताक धरून कंपनीन काम चालूच दवरलां. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामूचो डबल ट्रॅकिंगाक तेंको. कोळशाचे लिमीट आनी येरादारीचेर खंय कंट्रोल आसतलो. डबल ट्रॅकिंग जो आसा तो डबल ट्रॅकिंग हो विशय जो आसा तो मार्गाक लागिल्लो आसा. पण एडिशनल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की कोळसो पळय आसा तो आमी वाडोवपाक दिवचे ना. त्या डबल ट्रॅकिंगाचो वापर अन्य मार्गाक बाकीचे गजालीक जातलो. जातूंतल्यान भितर ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें, पॅसेंजर रेल्वे आसतलें, बाकीचे ते आसतलें, हे सगळे गजाली आसा. पण पर्टिक्युलरली स्पेसिफिकली मुख्यमंत्र्याचें विधान हांव कॅरी करता की तांणी सांगलां की कोल जो आसा ताजी ती हें म्हणजे क्षमता आसा और कॅपॅसिटी आसा ताचे भायर वचचें ना म्हणून. सो तांच्यांनी ह्या विशयाचेरय एप्रोप्रिएट हाजे कडेन तांच्यांनी उलोवंक जाय. पण म्हणजे अशें न्ही की डेव्हलपमेंट जाता तो सुद्दां वन सायडेडच जाता. धिरयो पशुसंरक्षण कायदो जितले म्हत्वाचे तितलेच गोंयांत बेकायदेशीर धिरयो जाता तो जागो कोणाचो, मालक कोण ते सुवातेर अतिक्रमण कशें केलें ताचेरूय नजर दवरप तितलेच म्हत्वाचें. पेटा इंडियान पशुसंरक्षण कायद्याचेर खासा कार्यशाळा दवरिल्ली. तातूंत हो विशय आयलो. पुलीस, मामलेदार, तलाटी, एनिमल हजबंड्रीचे अधिकारी कार्यशाळेक. Post the High Court order, we have had several meetings in the collectorate, and a committee has been formed now under the collector's orders to control and maintain the Dhirio scenario in Goa, bullfight scenario. Now, as part of the SOPs, we decided to have an awareness sensitization program, which we requested Mr. Meet Usher from PETA India to conduct. So he's come down specially for this purpose. Collectors of North and South Goa have constituted a special task force, STF, and this special task force is constituted and responsible for dealing with bullfights and bullfight related incidents in North and South Goa. The workshop was organized under the directions of the collector of South Goa, and the participants today were from the police, the animal husbandry department, the district administration, the mamlatdar, the talatis, and they were informed of the laws, the procedures, what actions they are required to take, how they can prevent these things from happening, how to set a deterrent, how stringent action can be taken, so that the law and the judgment of the Bombay High Court and the Supreme Court can be complied in letter and spirit. Third, such as darting the animal with the help of a qualified veterinarian. Landowners not being aware, or they not knowing who the landowners are, and now certain hotspots areas have been identified by the police and by the talatis. To notices to such landowners, informing them to take necessary steps, whether it is to install CCTV cameras or to hire a security guard who will intimate the police. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाढदिसाच्या फाटभुंयेर बीजेपीचो सेवा पखवाडा. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर अशी 16 दिसांची जनसेवेची कार्यावळ. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो स्किमी लोकांमेरेन पावयतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. नितळसाण मोहीम, झाडां रोवप, वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चासत्रांय घडोवन हाडटले. आनी आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गेली 12 वर्सां कंटिन्युअसली ह्या देशाच्या विकासा खातीर विजन मुखार दवरून विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न मुखार दवरून काम करता. आनी त्या निमित्तान हे सगळें काम परत एकदां लोकां मदीं वयचें, लोकांक कळचें, आनी ताज्या फुडल्या कामा खातीर लोक आनिकूय बी मान्य मोदीजीक इन्स्पिरेशन मेळची म्हणून सर्वीस, सोशल वर्क, क्लिनिनेस, एनवायरमेंटल केअर आनी इन्स्पिरेशन फॉर द विकसीत भारत ही थीम मुखार दवरून आमचे सरकार हे सदोदीत काम करीत आसा. हे करता आसतना आजच हांवें म्हज्या
मेन सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हांच्या बरोबर मिटींग घेवन खंयच्या डिपार्टमेंटाचो कितें कार्यक्रम आसतलो हो ठरयला. ह्या कार्यक्रमाचो प्रमुख उद्देश जो आसा ऑब्जेक्टिव्स इट इज प्रमोट अ सेवा सर्वीस आनी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जेका आमी म्हणटा ते कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लोकां मदीं आसतलें. आमी वोकल फॉर लोकल ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात रन करतले. प्रमोशन ऑफ द लोकल प्रॉडक्ट आनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हाका प्रमोशन दिवपा खातीर आसतलो. आनी ते प्रोग्राम्स जे आसा म्हणजे 17 तारखेच्यान 2 तारीख पर्यंत गोंयांतल्या खंयच्या ना खंयच्या भागात खंयच्या ना खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वरवी डेली एक कार्यक्रम जो आसा हो प्लॅन आसतलो. म्हणजे जवळपास आमी हे कार्यक्रम 16 दीस हे कार्यक्रम 17 तारखेच्यान 2 तारखे पर्यंत 16 दीस हे कार्यक्रम प्लॅन केल्या. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक एका डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम एक तेजो पर्टिक्युलरली मिनिस्टर सेक्रेटरीज लोकल आमदार थंय वचून तो कार्यक्रम उद्घाटन करतलो. म्हणजे केन्ना यूथ केन्ना महिला केन्ना फार्मर्स केन्ना वुमन्स ह्यो त्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जातल्यो. त्या तालुक्यांतले त्या डिपार्टमेंटातले मनीस थंयसर इन्वॉल्व जातले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. मडगाव रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबर मेरेन जातले. PWD मंत्री दिगंबर कामत सांगता. काम नेटान चल्ला. सगळे प्लाना प्रमाण आसा म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरे उलयलो. कंत्राटदारूय तेच शेड्युला प्रमाण चल्ला. काम तडीक लावंक फंड टायमार दिता म्हणून मंत्र्यान उतर दिलां. PWD मंत्री दिगंबर कामतीन मडगावच्या रवींद्र भवनाची पळोवणी केली. सगळे काम थारायिल्ले प्रमाण चल्ला. ऑक्टोबर मेरेन काम पुराय जातले म्हूण मंत्री उलयलो. We will try to have mock drills somewhere around 28, 1 day or 2 days before. To get people where they also will give their requirement if anything is there within next 2-3 days. The quality of the work has been maintained. Cooperate with the Ravindra Bhavan to see that this project is taken to logical conclusion on 30th October. रवींद्र भवनाच्या कामाविशीं टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरे आनी कंत्राटदार सुनील देशपांडेनूय माहिती दिली. कॉन्ट्रॅक्टर देशपांडे आणि मागीर ताजी जी टीम आसा आणि PWDची टीम आसा ती सगळी मनशां बरी आणि दे आर फोकस्ड. ताका लागून म्हाका दिसता ही डेडलायन आसा ताजे आड काम जातलें आणि ते बरें जातलें. तुमकां ऑक्टोबर एंड पर्यंत ओपन जातलें आणि ऑन शेड्यूल. एब्सोल्युटली ऑन शेड्यूल. तुम्ही ऑक्टोबर पर्यंत काम कंप्लीट जातलें. काम आमचें नेटान सुरू आसा. ऑन टायम जातलें दिसता. आमकां मेन इम्पॉर्टंटली पेमेंटाचे इश्यू सरान आश्वासन दिला की इमिजिएट पेमेंट करतले करून दिले. नो प्रॉब्लेम. जाल्यार टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरे कला अकादमीच्या कामाचेर प्रश्न केल्या उपरांत ताची जाप. कॉन्ट्रॅक्टर भूमिगत काम करत होता असे काय माहित म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरती काहीच कंट्रोल नाही. ताका लागून आमकां जे दिसता ते आमी उलयतले करपा स्टार्ट जाले. पुणून तो मनीस थंय अपॉइंट करपा जो डिले जाता न्हय त्या डिलेचे आमी कांयच करूं शकना. यू हॅव टू गो थ्रू द प्रोसेस. ती प्रोसेस हांगा फास्ट जाल्या. They should do a structural audit from a very reputed company. So CM has suggested that Chennai IIT, they should come and visit the place and they will
do the structural audit. हणजूणचो धंदेकार शिव मयेकार, पंच सुदेश पार्सेकार तशेंच यशवंत सावंताच्या घराचेर कचेरीचेर ईडीची धाड चौकशी चल्ल्या. वाळपय धरून 12 जाग्याचेर ईडीन रेड मारल्या म्हणून कळटा. फाटले कांय दीस गोंयभर ईडीच्यो धाडी चल्ल्यात. Goa ED on Tuesday conducted raids on 12 locations, including at Anjuna and Vicholim, related with the illegal land grab cases. According to ED sources, these locations comprises houses and offices of those accused persons who are named by different police stations and SIT land grab in connection with the land grab cases at measuring more than 4 lakh square meters. The ED sources have said that they are investigating the matter from the aspect of money proceedings laundered by these accused persons. Several documents have been seized in this raid, but ED's raid are still on and it is likely to continue on Wednesday. Mukesh Kumar for Prudent. धार बानोडा संजीवनी साखर कारखान्याच्या वाठारात ट्रॅक्टराक उजो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागून ट्रॅक्टर लासून काबार. ट्रॅक्टराचे खंय वेल्डिंगाचें काम चलतालें. फायर ब्रिगेड आयली, तांणी उजो पालयलो. तो मेरेन ट्रॅक्टर काबार. 11:11 आमकां एक पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान एक मेसेज येयली की शुगर फॅक्टरी भितर गाडयेक उजो पेट्टा. सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट करून पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावन हांगा एक ट्रॅक्टर जी वेल्डिंग काम चालू आसलें ती शॉर्ट जाली आणि तो उजो फुल ट्रॅक्टराक पेट घेतलो तेणी. इमिजिएटली आमकां कळयलें, मुखार आमी पावून हांगा तो उजो पालयलो आसा. ट्रॅक्टर फुल हे जालें दिसता न्ही. ट्रॅक्टर फुल हे जाला, जळोन काबार जाला. ती प्रॉपर्टी कोणाची? ट्रॅक्टर गव्हर्नमेंट फॅक्टरीची, शुगर फॅक्टरीची. आनी कितें भितर बीन कितें उजो लागला? ऑलरेडी तो कितें आसा, आमी ऑलरेडी फुल रेकी केल्ली आसा, इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. भितर उजो जो भितर पावपाक दिवना. फक्त जो ट्रॅक्टर भायर वेल्डिंग काम करता तितल्या हेच्या खातीर हें जाल्लें आसा. आनी फुल प्रिमायसीस आहा ती संजीवनी शुगर फॅक्टरीची आनी ट्रॅक्टर आहा तो तेंचोच. लॉस कितले म्हणपाचें? लॉस कितें ट्रॅक्टराचो तेंगे एस्टिमेट आमी सांगला आमकां दिया म्हणून. ट्रॅक्टराचो रेटूय आमी. आनी कॉज ऑफ फायर कितें म्हणटा? कॉज ऑफ फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट. ओके, येस, थँक्यू. कितले गाडयो आपयले हांगासर? एक्चुअली आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते हिसपान आमकां शुगर फॅक्टरी उजो पेटला म्हणून. एक्चुअली आमकां ते खातीर आमी फोंड्याचे 3 गाडयो आपयल्ले. सो हांगा येवन पयलीं आमी फक्त ट्रॅक्टराकूच उजो पेटलो, तो ऑलरेडी आमी पालयल्लो आसा. नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता आमी आहात ते शुगर केन फॅक्टरी कडेन. आनी आयज सकाळीं हांगसर येयल्ल्यान शुगर फॅक्टरीच्यान एक कॉल आयलो फायर स्टेशनाक की हांगासर फॅक्टरीन खंय तरी उजो लागला म्हणून. सो इमिडिएट जे फोंडा फायर स्टेशन आहा ते हांगासर पावले आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी पळयलें की एक खंय तरी ट्रॅक्टर हाडलेलो हांगासर आनी तो खंय तरी तेजे वेल्डिंग करताले ट्रॅक्टराचें. सो तो ट्रॅक्टराक खंय तरी ते वेल्डिंग मशिनाचें शॉर्ट सर्किट जावन ट्रॅक्टराक उजो पेटलेलो आसा आनी टोटल ट्रॅक्टर आहा जो फूल काबार जाल्लो आसा जळोन. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना फायर ब्रिगेड पावले हांगासर तेंच्यांनी इमिडिएट उदक मारलें आनी बाकीचो समज जर उजो खंय तरी दुसरे कडेन फॅक्टरीन वयतालो तो सुद्दां तेंच्यांनी आटोप्यान घेतलेलो आसा. आनी ह्या सगळ्या हितून जे म्हणल्यार जे मेजर सपोज जर लॉस जर फॅक्टरीन समज जर उजो गेल्लो जाल्यार मोठो उजो लागतलो आसलो. सो तो तेंच्यांनी आटोप्यान हाडलेलो आसा आनी जो ट्रॅक्टर आहा तो टोटल जळोन काबार जाल्लो आसा. सो तो ट्रॅक्टराचो जो व्हॅल्यू आसा त्या पद्दतीन तांकां जें कितें आहा तें लॉस जाल्लें आसा. शुगर केन फॅक्टरी कडल्यान धार बर्नडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दिवाळे आदी म्हापशेचे रस्ते जाग्यार पडटले म्हणून आमदार उलोवन दाखयता. प्रुडंटान म्हापशेच्या रस्त्यांचे दशेचेर रिपोर्ट केल्लो. उपरांत आमदार आनी नगरसेवकांची PWD मंत्र्याबरोबर बसका जाली. शारांतले रस्ते आदी जाग्यार घालपा विशीं खंय उलोवप जालां. प्रुडंटान म्हापशेच्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थिती दाखयल्या उपरांत आमदाराची PWD मंत्र्या कडेन बसका जाली. म्हापशेचे सगळे रस्ते दिवाळी मेरेन सारके करतले म्हूण आमदार जोशुआ डिसूजान आश्वासन दिलें. Honorable Mantri Bab Digambar Kamti kade ek बैठक झाली with regard to all pending works in the city constituency of Mapsa, whether it is regards to the bad road. दोन दीस पयलीं एक आरपोरा ह्या विलेज पंचायतीन एकटो भुरगो भायर पडलो. तशेंच फाटल्या आठवड्यान कुचेले भागान एकटो भुरगो म्हापशान एकटो भुरगो भायर पडलो with regards to the bad conditions of the roads and the rain that has destroyed all the roads in the city of Mapsa. So Honorable Mantrin आमकां assurance दिलेले आसा. With meeting was held with chief engineer and बाकीचे PWDचे कोण officials असले to expedite the repair of roads
ऑन अर्जंट बेसीस आनी उरलेली जी कामां आसा पावसा उपरांत रोखडीच जातली. आमचे जायते रोड्स आर ड्यू फॉर resurfacing. Most of them are tendered, some work orders are pending, some work orders are already given. But आयज परिस्थिती जी आसा with regards to potholes, बरेच लोकांक जायतो त्रास जाल्लो आसा. You can see it right, it is a situation all over Goa. Honorable मंत्रीन सांगला येता ते आठवड्या भितर they will float a tender of potholes to restore all roads across the entire state. So मागच्या घरांक दिवाळी पयली रोड घालचे मेळटले. बस दिवाळी पयली रोड रिपेर जाता. I think once restoration starts post monsoon, that's the time the entire work orders जे दिलेले आसा ते commencement जातले. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. आमदार युरीन कुंकळे येवपी फिश मिलाक विरोध केल्या उपरांत पालिकेन प्लांट रिजेक्ट केलो. 14 नगरसेवकांचो विरोध. कुंकळे फिश मिल येता म्हणून बोवाळ चलतालो. कुंकळे असले पोल्युटिंग युनिट येवंक दिवचे ना म्हणून आमदार धरून लोक तेमाक पेटिल्लो. पालिकेचेर मोर्चा. दिसवता तेंगे क्रिटिसाल ते घाताय ते पासून युरी आले म्हणून वॉटर घेला आणि इंडस्ट्री युरी आले म्हणून असं काम केन्नाय करपाना. ह्या तुका बोलून दिला आणि कसले एलिगेशन घाले पूण असो वर्षी युरी आले म्हणून केन्नाय करपाना. असो इंडस्ट्री आमका युरी आले जाय तो एंटनी सिल्वा एक डायरेक्ट एंटनी सिल्वा म्हणतो तो रस्ता म्हणतो तो एक डायरेक्टली युरी टार्गेट करता म्हणून त्या कोण लोक धाडलो आमकां खबर आहा त्याका 16 युरीचे टार्गेट करून युरी आले म्हणून असो करो हे घेवपाक राजांनी सपोर्टा. I will make sure as long as I am the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolema. कुंकळेचो आमदार युरी आलेमामान कुंकळे येवपी फिश मिल प्लांटाचो नकारात्मक परिणाम उक्तायल्या उपरांत कुंकळे पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी कुंकळे येवपी फिश मिलाक विरोध उक्तायलो. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट कोणे आमच्या कौन्सिलान 14 आमकां लोक एक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकळ्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडोयत आहाय काय ऑपोजिशन लिडर तेणे आमकां प्रेस केला ह्या मिटींग घ्या आपल्या वयलें कांय नाका आनी तो आनी एक कौन्सिलर उलयला युरीन कितें पोटाळ गेले काय कित्याक तेजेर येयल्ले आमचेर येयल्ले तेगे कायदेशीर ना म्हणून दवरली फायल बेश्टी दवरना. ऑपोज केला सगळी हिस्ट्री जागून ऑपोज केला आमी लोकां बरोबर आहा पूण सीओ म्युनिसिपालिटी एक्टा प्रमाणे कावन्सिलाच्या रेजोल्युशना भायर तेणें वचूंक जायना. मिला वचपाचो तो म्युनिसिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता. ह्या फर्स्ट फेजीचेर हें सगळें भायर पडटा की म्युनिसिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली. शेतां आसात ही शेतां सगळीं जवळ जवळ आमचे आमोण्यांतले भाव जे शेतां रोयतात हे सगळे त्या सगळी उदक शेतां वयतलें आनी सगळी जमीन पडली म्हळ्यार पिड्यार जातली. मजगतीं कुंकळे पालिके भायर थळाव्यांनी फिश मिला आड मोर्चा काडलो. फिश मिल येवंक दिवपाक सतत तो कुंकळकारां बरोबर आसा तेन्ना हे परमिशन मेळटा कशें हो क्वेश्चन मार्क आसा. हें जें परमिशन दिलां तें तुरंत फाटीं घेवचें आनी असल्यो पॉल्युटींग युनीट कुंकळ्या हाडची न्हू. त्या जाग्यार तेंगे काम न्हय टोटल लोक तुजे इफेक्टीव जाता सगळे उदका लागून ते सगळे पोल्युटेड जाता. 5000 वयर लोक रस्त्यार येतले आनी रस्ता रोको जातलें आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक पडटलें आमकां. कुंकळकार आमी कोलवता न्हू जशें तुमी नाचयतात तशें नाचपाक आमचें पर्यावरण हे आमकां सांबाळपाक जाय. वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ दीस पोल्युशन. असेंब्ली जाणें खूब केले सगळे प्रश्न तुमी करपाक दिवपाना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. नेपाळ पेटलें जेएनसीचे आंदोलनाची वावटळ काठमांडूत पावन संसद भवन राष्ट्रपती भवन मंत्र्याच्या घरादारांची नासधूस आनी जाळपोळ. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामो दिवन देश सोडून फरार. 20 जाणांक मरण. लष्कर ताबो घेता. कितल्याशाच सुवातांनी फारपेट. सोशल मीडिया बंदीवेल्यान उठाव पेटिल्लो. सत्ता खलास. नेपाल में परिस्थिति बदल रहा है बहुत चिंताजनक है. नेपाल सरकार का तरफ से कल जेएनजी का जो प्रदर्शन आंदोलन था उसमें काफ़ी दमन किया गया है. इन लोगों को निर्ममतापूर्वक हत्या किया गया. उसका एग्रेसिव में पूरा देश आगे आ गया उठ गया है और वहाँ का गवर्नमेंट में चला गया है. हालात पूरा हुए नियंत्रण से बाहर है. परिस्थिति बहुत हुई. इस दुखद क्षण में हम भारत में जितना भी नेपाल लोग रहते हैं
वो सभी परिस्थितियों का हम गहरा दुख व्यक्त करते थे। देश में ऐसे हालात नहीं होना चाहिए थे, लेकिन अभी परिस्थिति को सामान्य करने के लिए जो भी वहाँ का लीडर है, नागरिक अगुवा है, पत्रकार है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो लोग आगे आना चाहिए और देश को निकास देना चाहिए। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता। बाजारात जायती खोबरेला मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा। पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक। हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता। इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता। पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय।